तर खूपशे बरे निर्णय पार्सेकार मुख्यमंत्र्यान घेतलेले आसा आणि ह्या हितूंतल्यान आमी तेजे नेतृत्वा सकयल दोन्ही जिल्हा पंचायतींनी आमच्यो केल्ल्यो आमचे मेंबरां भितर वाड जाली. नगरपालिकेनी स नगरपालिके तर आमी सारके स्वीप केल्यो. विरोधक म्हणटा ते उरले ना अशें आमी काम केल्लें आसा. एक 3-4 नगरपालिकेनी आमचे कोणूच नाशिल्ले, म्हणजे एकलो सुद्दां रिप्रेझेंटेशन नाशिल्लें. उदाहरणार्थ केपें, कुंकळी थंय आमचे लोक निवडून आयिल्ले आसा, मडगांव आयिल्ले आसा. आनीक एक तेंचे नेतृत्वा सकयल आज सरकार म्हणून काम करता आणि एक बरें काम करता. नवीन नवीन स्किमी आनीकूय येतल्यो, बरे प्रकल्प येतले, विकासाची कामां एक मोठ्या गतीन चल्ल्या. हांव तांकांय शुभेच्छा दिता. पयलीं काही विरोधक आमचे काँग्रेसच्या विरोधान उबे रावले. लोकसभेक काँग्रेसच्या उमेदवाराक कसो निवडून हाडचो म्हणून उबे रावले. जे काँग्रेसचेर टिका करताले काही आमचे विरोधान बसलेले ते काँग्रेसचेर टिका करी. हो खरो युटर्न आसा. आनी मागीर लोकसभेचे हेजेर सगळ्याक उमेदवाराक घेवन भोंवपा लागले दक्षिण गोंयान किंवा उत्तर गोंयान. हो खरो युटर्न आसा. भारतीय जनता पक्षाचो युटर्न ना. आमी जें कितें स्पश्ट जनतेक सांगलेलें आसा तें आमी अंमलांत हाडटा. जाहीरनामो आमचो कितें आशिल्लो तो सादारण 80-85% आमी भौतेक पूर्ण केल्या. काही भितरल्यो गोश्टी उरल्या. एक रिजनल प्लॅन आसूं किंवा कॅसिनो स्टेटस उरला. हय, आनीक एक बेकारी भत्तो आमी म्हटलेलो, पूण आमी आतां नोकरी निर्माण करता. आनी म्हटलेलें घरां रेगुलर करप तें काम चल्लां. मागीर येणाऱ्या विधानसभेक चड करून बिल येतलें. म्हणजे जीं इनलिगल घरां आसा, म्हणजे सरकारी जमनीन किंवा कुंदादीन, तांकां डेडलायन घेवन तांकां एक ती घरां रेगुलर करप. हो एक 4-5 गोश्टी उरलेल्यो आसा. येणारे एक वर्सभर सवाय वर्सा त्या काळाक उरलेल्यो चडांत चड गोश्टी आमी वचन दिल्लें तें पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.